गोवा सुरक्षा मंचान आता लोकसभा वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या। मंच खंय एक तरी सीट काडटलो। 2019 ची लोकसभा निवडणूक दोन्ही जाग्याचेर आमी उमेदवार जाहीर करतले। सध्या पूर्ण गोंयान आमकां 5 मतदारसंघांनी फाटल्या इलेक्शनान 10,500 मतां पडली। त्या हिशोबान 40 मतदारसंघांनी साधारण 80 ते 1 लाख आमचे वोटर आसा, आमची मतां आसा, असो आमी एक अदमास केल्लो आसा। म्हणजे आमी 1 लाख मतां पर्यंत मजल मारतले अशें म्हणपाक हरकत ना। आणि एक सीट जो आसा तो जिखपाची सुद्दां नेट लावपाचें आमी ठरयल्लें आसा। पोटनिवडणुकीन आमचें स्ट्रॅटेजीक पार्टिसिपेशन आसतलें। भाशेचे मारेकरी हे सत्तेर परत येवंक जायना, त्यांचो निवडणुकीन पराजय जावपाक जाय, अशे तरेची स्ट्रॅटेजी जी आसा ती आमी येणाऱ्या पोटनिवडणुकीक करतले आणि ती वेळोवेळी तुमच्या समोर मांडटले। मगोन तळ्यात मळ्यात करून खंय फाटल्या इलेक्शनाची वाट लायली। 40 पैकी 5 मतदारसंघांनूच निवडणूक जे आसा ते लढले आसा। आणि त्याचे कारण अशें आसा की युतीमुळे मोगोन मोठ्या प्रमाणाचेर यश मेळोवनी आणि मागीर एक सरकार घडोवपाक मोगोक मदत जावची अशे तरेचो आमचो प्रयत्न आसलो। पण मोगोच्या आज हांव स्पश्ट म्हणटा, मोगोच्या तळ्यात मळ्यात वृत्ती खातीर आमी खूब मोठ्या प्रमाणाचेर यश जे आहा ते यश कमी मेळ्ळें आमकां। पण तरी सुद्दां भारतीय जनता पार्टीक 21 वयल्यान 13चेर हाडपाचें यश जें आसा तें आमकांच मेळटा। 21 वयल्यान 13चेर हाडपाचें आणि ते 13 सुद्दां खऱ्या अर्थान तेजे समीक्षा जर केली, एनालिसीस जर केलें, भाजपाचे 2 किंवा 3 सीट जे आहा ते निवडून आयिल्ले आसा। आयतारा मंचान 50 वांगड्यांची केंद्रीय समिती जाहीर केली। आनंद शिरोडकार समितीचो अध्यक्ष। नवीन अध्यक्ष जे आसा ते परिचित आसा, पयलीं अध्यक्ष आशिल्ले आनंद पांडुरंग शिरोडकर स्थायी कमिटी जी आसा ताजेर अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्ल्याचें हांव जाहीर करतां। 40 विधानसभा मतदारसंघाच्यो समित्यो जुलै म्हयन्याच्या अखेर पर्यंत आमच्यो गठीत करून आमी त्यो जाहीर करतले। आणि तातूंत जवळ प्रदेश कार्यकारिणी सोडून 400 ते 450 कार्यकर्ते जे आसा ह्या पक्ष संघटनेन अधिकृतरित्या आमी सामावून घेतले। युवा वाहिनीचे अध्यक्ष श्री ॲडव्होकेट हृदयनाथ शिरोडकर आणि सरचिटणीस श्री महेश मांबरे हे ऑलरेडी जाहीर जाल्ले आसा। त्यांच्या नेतृत्वा सकयल प्रदेशाची युवा मोर्चाची कमिटी आणि दोन्ही जिल्ह्यांची युवा मोर्चाच्यो कमिटी ज्यो आसा त्यो थोड्याच वेळान आमी जाहीर करतले। त्याच्यानंतर महिला वाहिनीच्या संघटनात्मक कामांक प्रारंभ जाला असून पक्षाच्यो उपाध्यक्ष ज्यो हांगा म्हाज्या देगेक बसलेले आसा ॲडव्होकेट स्वातीताई केरकर यांच्या मार्गदर्शना खाली प्रदेश आणि जिल्हा पातळीचेर समित्यो गठीत करपाचें काम मोठ्या नेटान सुरू आसा। प्रुडंटा खातीर चेतन गौस।